डोंगरार आपल्या मेंढऱ्यांक घेऊन आसले ते राखणे. अकस्मात फातिमा सायबिणीचे जाले तुय दिसणे. गोड पार्थिका उबी पळोवन गाबोल्ले सोगलेच तांचे रूपणे. बिये नाकात म्हूण सायबिणीन सांगले सोदांच करात मागणे. तारवारां शिरवीस कोरी खुशाल आसलो म्हज्या जिवितान. 7-8 म्हयन्यांनी सुटयेक घरा येयी दीस म्हजे सारून फामिली सांगातान. अकस्मात पळय कोरोनाची पिडा उपरासली संवसारान. माथ्यार म्हज्या चितो बासले हांवें बावाट सोडूंक ना. त्या दिसांनी सांतांतोनीची ऑनलायन येयीत राजेना. सकाळीं उठोन सोगलीं आयकोली बरेंच एकूय त्राजेन चुकोवंक ना. फेस्ता दिसा बिजमीत गळ्ळें हांव शिवोलेसान घरा येताना. फेस्ता दिसा घरा आयलो रोजार करून सांतांतोनी घोडे मागलें बावाट धरून. मन म्हजें घुस्पोतालें कामाचें चिंतून पूण म्हजो बावाट हांवें दिलो ना सोडून. ड्युटेक जॉयन जाव कंपनीचें लेटर ईमेलार आसलेलें येवन. मागण्या वरवीं सुकलेली जोर पासून उदकान व्हांवता. बावार्थान मागोन कितल्योत मिलागरी जाल्या त्यो कवता. केन्नाय वायट वगत आयल्यार तुजेर तूं रोखडोच देवाचेर शीण कोत्ता. केन्नाच शिणो नाकाय बावार्थान मागशी तर जेरोल तुका मेवता. कोरेंच मागण्यांक आसा पावर तितलो पावर आनीक कोणाक ना. केन्नाय उदरूस पासून आयल्यार तुजेर निराशी आमी जावंक फावना. बावार्थान मागशी तर तुका मेवल्या शिवाय रावना. आयज म्हज्या सोवे ईमेला गोडल्या परगोट्टा विसरो नासतना. दिसांतल्यान इल्लो तरी मागण्यांक वेळ दिवंक चुकोय नासतना.